not small amount. It's a big amount which is equivalent to 50% of our total budget. आम्ही जर आमगे टोटल बजेटाचे पहिले जवळ 50% बजेट तितले अमाउंट म्हणजे गोंयकारांक लायटीची बिलां जी पळय ते वाडोवन सद्याक इश्यू केल्लो आसा ती लायटीची बिलां गोंयकारांक फ्री दिवपाक मेळटली उदकाची बिलां सुद्दां लोकांक फ्री करपाक मेळटली आनी कितलेशेच गोष्टी सबसिडायज करपाक मेळटले हे पयशे जर अशें करून रिकवर केले जाल्यार I do not understand why the Chief Minister of Goa, who holds the Finance Ministry, who also holds the Mine Ministry, and this Vedanta operates in its own taluka, including its own constituency also. So now, if this company gets listed tomorrow, then we will. The government of Goa will not able to recover 16,500 crores. So the company फाल्या SEBI permission दिले आणि ती company listing केले फाल्या, which is due tomorrow. जाल्यार आमकां ते पैसे recover करपाक खूब कठीण जातले. And that is the reason why I have emailed to all the concerns of the SEBI. And we expect that the SEBI will act in the interest of Goa and as per the Supreme Court directions and as per the SEBI's own rules of undisclosed liability. So SEBI is governed by various laws as per which every company has to disclose its liability. Now this company has not disclosed its liability. Now what is the SEBI LODR violation? Now LODR means the listing obligation and disclosure requirements. Now there are certain requirements when the company goes for listing. Regulation 30 of SEBI LODR regulation 2015 reads with the schedule 3 of part A. Vedanta Limited is required to disclose all material facts and information that will be 16,500 crores is unambiguous material by any standard and no disclosure was made by this. Second is regulation 30 bracket 6, listing entities must disclose commencement of or joining in the proceedings before any judicial or statutory authorities. The iron ore mining matter has been subject to prolonged Supreme Court proceedings. This was not adequately disclosed in Vedanta's demerger scheme file. Third one, SEBI Circular CFD of 2021, Scheme of Arrangements. SEBI's own framework requires all the contingent liabilities and disputed amount to be specifically identified in the demerger scheme, and rupees 16,500 crores was not so identified. And the fourth one is the investors' protection. Those who are going to purchase its shares from this listing, they do not know that there is a liability of 16,500 because such liability was not disclosed. And why we have requested the SEBI, आम्ही SEBI कडे कित्याक मागलें की हे बंद जावपाक जाय कारण एकदा हे हेंका जर लिस्ट जालें मागीर तो भितर डिस्प्यूट जातले आनी to recover this 16,500 money from the Vedanta Limited will be difficult because Vedanta Limited will say now we don't hold any good in that and that it is VISL that Vedanta Iron and Steel Limited is holding. So there will be a big confusion and we will lose, the Goans will lose rupees 16,500 rupees which is legally due to the people of Goa. Now what we have demanded
from the SEBI is to withhold the listing permission for VISL. Number 2 is issue immediate show cause notice to Vedanta Limited under Regulation 30 of the SEBI LODR. And third, to direct Vedanta Limited to disclose 16,500 crore liability as per the Supreme Court findings. The fourth, Vedanta Limited should furnish a bank guarantee of 16,500 crores to the government of Goa. And fifth is initiate the independent inquiry into whether Vedanta demerger scheme as presented to NCLT and SEBI contain material misrepresentation or suppression related to the iron ore liability. Now my certain questions to the Chief Minister, that why Chief Minister remains silent on this. मुख्यमंत्री जो फायनान्स पोर्टफोलिओ होल्ड करता, म्हणजे there is a revenue leakage आणि मायनिंग पोर्टफोलिओ होल्ड करता. So as per mining त्यांनी हे पैसे तेंचेकडे रिकवर करपाक जाय आशिल्ले. Why Chief Minister remains silent when there is a huge revenue leakage of 16,500 which rightfully belongs to the people of Goa? And this, the Chief Minister owes an explanation to people of Goa that why he has not taken any step. Till now, nobody will even know that such a huge amount is due to the people of Goa, and the company has already demerged into 5 different companies, and one of that demerged company called VISL has already gone ahead asking for the listing permission, and tomorrow this company is going to be listed by SEBI. Now, if this does not happen tomorrow, then we will have no other option than to approach enforcement directly. Thank you. गिरीश, आता वेदांतान म्हणजे वेगवेगळे स्प्लिट केले आणि 5 कंपनी केला. हातून कितें फायनान्शियल फ्रॉड आसा किंवा रेवेन्यू लिकेज म्हणजे गव्हर्मेंटाक फसोवपाचो धंदो बिंदो कितें आसा तितून? हे आता रेवेन्यू लिकेज जालो की हो ओर सुप्रीम कोर्ट कितें म्हणटा, जितलो ओर काडटा तो परमिसिबल लिमीट जो कंपनीक आसता म्हणजे तो सेल्फ कन्जम्पशन, म्हणजे थंय जे ओर ते सेल्फ युटिलायज करतात, आपल्याक यूज करतात, तो ते करपाक शकता, थंय काय ना. पूण तेजे भायर जो ओर काडून एक्सपोर्ट करतात तो गोंयच्या लोकांचो. आता हे पण कोणी केले, वेदांता लिमिटेड. सो वेदांता लिमिटेड गोंयकारांक 16,500 करोड रुपया देणे आसा. म्हणजे हे सरकारान तेंचे कडल्यान दबाव घालून ते काडपाक जाय आशिल्ले, ते काडले ना. हेजे मदीं एक कंपनी कितें करता, कंपनी ही 5 वेगवेगळ्यो कंपनी करता डिमर्जर करून, आनी डिमर्जर तेंचे NCLT जे आसा द लॉ ट्रिब्युनल जाका आमी म्हणटा तो अप्रूव करता 1 मे 2026. पूण ते डिमर्जर जी स्कीम आसता त्या स्किमीक आनी सेबी गायडलायन जे आसा ह्या मदीं वाचून दाखयल्या त्या प्रमाणे तुमची लायबिलिटी डिस्क्लोज करची आसता. तू डिमर्जर करता आसतनाय बी आनी तू लिस्टिंग मागता आसतनाय बी. पूण दोनूय गोश्टींनी ह्या कंपनीक आतां डिस्प्यूट कितें जातलो, वेदांता लिमिटेड म्हणटले हें आतां मायनिंग हें आमचे कडेन ना, तें आतां VISL कडेन आनी आमी ते तुमकां देणे ना, कारण आमचे कडेन ते आतां कंपनी लिजूच ना. ते VISL कंपनी कितें म्हणटली, ती तेन्ना जाल्ली तेन्ना आमची कंपनी जन्माकूच येवना आशिल्ली. सो आमी पयशे मागपाचे कोणा कडेन, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हे पयशे कोणा कडेन मागतलो, म्हणजे फायनान्शियल फ्रॉड आसा हितून डेफिनेटली. आणि फायनान्स डिपार्टमेंटाक एक खबर ना फायनान्शियल लिकेज. त्याच खातीर हांव म्हणटा मुख्यमंत्री हेका पूर्ण जबाबदार. मुख्यमंत्र्यान एज अ फायनान्स मिनिस्टर तेणें पळोवपाक जाय रेव्हेन्यू लिकेज कितें जाता काय, आनी तांकां येणें आशिल्लें खंयचे पयशे कोण कंपनी दिता. तुमी
इलेक्शन डिपार्टमेंटाक तुमी नोटीस धाडटात. म्हाका 2-4 फावटी नोटीस इलेक्शन डिपार्टमेंट बिल जर 1-2 म्हयने 3 म्हयने लेट जाले जाल्यार आनी डिस्कनेक्शन नोटीस धाडटात. उदकाची बिलां पे करपाक आसता तेच करता तुमी. प्रत्येक कॉमन मनशाक तुमी हेरेस करता. हांगासर 16,500 crores आमचे लॉस जाले थ्रू अ स्कॅम. आनी चीफ मिनिस्टर हेजेर ओगी बसला. आतां हितून ओगी बसपाक मुख्यमंत्र्याचो इंट्रस्ट कितें आसा हितून हो मुख्यमंत्रीच सांगपाक पडटलो न्ही. इतले व्हडले पयशे 16,500 रुपये करोड गोंयकाराचे अशें करून वांटोळी करपाक सोदता आनी पळवाट करून डिमर्जर करून हें सायलेंटली करपाक सोदता. आतां हें म्हाजे नजरे येयलें म्हणून हांवें इमिजिएटली म्हणजे काल 2 दीस पयलीं नजरे येयलें. म्हाका तो थोडी स्टडी करपाक टायम गेलो आनी आयज हांवें सेबी कडेन ईमेल घालून हे सगळें दिल्लें आसा. हो स्कॅम करपाक गव्हर्नमेंट इन्वॉल्ड आहा. गव्हर्नमेंटाचे आशिर्वाद नासतना कंपनी कशी डेअर करपाक शकता. कारण हे सगळें मुख्यमंत्र्याच्या नजरे खाला. म्हणजे मुख्यमंत्र्यान अशी तकली केली जाल्यार थंय वेदांता कंपनीच्यो मायन्स ह्या सायडीक गोंयचो रेव्हेन्यू सांबाळपाचो काय वेदांता कंपनीक सांबाळपाचो. Vedanta has merged to the other. Demerged. So who is to be blamed? See, Whose listing is then? See, it is फायनान्स डिपार्टमेंट पयलीं केस जाल्यार कितें आसा तें तेणी हें करपाचें. मायन्स डिपार्टमेंट आनी तेंचेर लक्ष करून हो इतलो एक्सपोर्ट जाला हेजेर तांकां नोटीस धाडपाक जाय आशिल्ली रिकवरीक आनी ती रिकवरी करपाक जाय आशिल्ली. हें कांयच जालें ना. सो हे कसो हो इतलो व्हडलो हें जालो फक्त मुख्यमंत्रीच सांगपाक शकता. त्या संदर्भात कितें केस बी खंयच्या ऑथॉरिटी कडेन फायल करतलो तुमी? आमी सेबी कडेन ऑलरेडी फायल केल्यात. ते तांकां तेंचें लिस्टींग फाल्यां करचें म्हणून. CM. सर तुम्ही सेबीकडे लेटर करता पहिले तुम्ही सरकाराक कित्याक लेटर करना की तुम्ही आमकां दीस फाल्यां लिस्टिंगाचो दीस न्ही. आमचे कडेन टायमूच ना. म्हाजे नजरे कडेन येयल्यार पयर नजरे कडेन येयलें म्हाका एक दीस स्टडी करपाक पडलो आनी आयज आमी ईमेल ऑलरेडी धाडल्यात सेबीच्या वेगळ्या वेगळ्या ऑथॉरिटीक. त्याचे पलीकडे फाल्यां आमी ईडी कडेन फायल करपाक शकता. सो इट्स अ बीग रेव्हेन्यू लॉस फॉर द पीपल ऑफ गोवा. हांव तुमकां लेटराची कॉपी आनी ज्यो ईमेल केले तेजे कॉपी तुमकां धाडटा. तुमकां मातशें तेजेर आनी क्लॅरिटी मेळटली. मिलींद बाब, केपें आनी कुंकळे ब्लॉक आसा तो तुमी डिजॉल्व केला. सो कितें रिजन हें इलेक्शना पयलीं स्ट्रॅटजी काय आनी कितें तरी? आमचे आतां खुबशी चेंजीस स्लो जातल्यो. तितून भितर ज्यो मेजर ऑलरेडी त्या ब्लॉक प्रेसिडेंटांनी आमकां इन्फॉर्म केल्लें म्हाका पयर फोन करून जो आमचो आमोणकर आसा केपेचो ब्लॉक प्रेसिडेंट की ताका इंट्रस्ट ना म्हणून. तेणें लॉंग बॅक तो सांगत आशिल्लो म्हणून. हांवें तेन्नाकूय सांगलेलें म्हाकाय सांगलेलें जो आमचो आमदार आसता आनी वर्कींग प्रेसिडेंट आसता. आनी दुसरे कुंकळेचो जो ब्लॉक प्रेसिडेंट आशिल्लो तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जाल्लो आसा. सो दोनूय कडेन ब्लॉक ताका इंट्रस्ट आशिल्लें आनी हांगा प्रमोट जाला. सो दोनूय कडेन ब्लॉक आमी रिस्पॉन्सिबल. साऊथ गोवा अशी कमिटीज मेळोन अमित पाटकराक खंय तरी ते स्टँड बाय करता सपोर्ट करता बी म्हणून असं आयकून येताले त्यो काल तशें कांयच कोणाक सपोर्ट केला कोणाक ओपोज केला तशें कांयच जालें ना. काल ती कंप्लीट मिटिंगेक ती डिस्कशन जालां आनी पार्टी कशी मुखार व्हरपाची ही हें केल्या आनी तेंची सजेशन घेतल्या. सो तेंची वेगळी वेगळी सजेशन आशिल्लीं की लॉयलिस्टांक तिकेट दिवच्यो, पार्टी कशी करून आमी सत्तेर हाडपाक जाय ह्या विशयाचेर तो विशय हांव तुजे कडल्यान आयकता की ह्या विशयाचेर थंय कोणाक सपोर्ट करपाचो कोणाक ओपोज करपाचें ह्या हेजेर कांय डिस्कशन पण जालें. आता इलेक्शनाक एकच वर्स उरलां आनी तुमी आयल्या उपरांत हे चेंजीस जावपाक लागला. पयलींचे जे तुमी ब्लॉक प्रेसिडेंट आनी कितें तुमचे जे पदाधिकारी आसा तेजेर कितें म्हणजे कित्याक लागून तुमी आतां डिसिजन घेतला इलेक्शन लागलें. थंय सांगलां न्ही थंय जो अवधूत आमोणकर जो ब्लॉक प्रेसिडेंट आशिल्लो तेणें म्हाकाय बीन आनी तेंचे लोकल एमएलए आनी आमचो वर्कींग प्रेसिडेंट हाका सांगलेलें की आपल्याक सद्याक टायम मेळना. आपले लॉंग टायम आपूण पद सोडपाक सोदतालो तेन्ना आपल्याक तुमी रिलीव करचो वचून. आनी जो कुंकळेचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आशिल्लो तो प्रमोट जावन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जाल्लो आसा. काँग्रेस सत्तेन येवपा संदर्भात सिरियस आसा काँग्रेस? आमी सिरियस आसा म्हणून सगळे आमी आतां मुवमेंट करता. आमी वचून मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघाक वचून आमी ऑलरेडी काम सुरू केल्लें आसा. तेजे नंतर 70 वचून आमी टीम केल्ली आसा. आमचे दोनूय वर्किंग प्रेसिडेंटान
काल्लूस आल्वारिसान नॉर्थ गोवाची एंटायर डिस्ट्रिक्टाची मिटींग घेतली. काल आमचे साऊथ गोवाचो जो वर्किंग प्रेसिडेंट इन्चार्ज आसा वा वेल्टन डिकोस्टा ताणें आनी LOP युली आलिमावन तिसरो आमचो वर्किंग प्रेसिडेंट MK शेख ताणें काल जवळ जवळ 400-450 आमचे साऊथ गोवाचे एंटायर ऑफिस बेरर हांची मिटींग काल घेतलेली आसा. सो दोनूय वर्किंग प्रेसिडेंट्स आपल्या आपल्या एरियेन काम करतात आनी LOP आपले तरेन काम करतात आनी पार्टीची सगळी संघटना सगळे ऑफिस बेरर रेग्युलर जाता. आमची फाल्यां परत ऑफिस बेररांची मिटींगूय आसा इवनिंग. आमी आनी प्रत्येक 15 दिसांनी वर्किंग आमचे जे ऑफिस बेरर आसा तेंची रेग्युलर मिटींग, ब्लॉकाची मिटींग रेग्युलर जावपाक आमी स्टार्ट केल्ली आसा. आनीक आमची तिसरी पारी आसा जेका आमी पंचायत कमिटीज म्हणटात त्यो रिकॉन्स्टिट्यूट जावपाक स्टार्ट जाल्ली आसा. ब्लॉक कमिटी रिकॉन्स्टिट्यूट करपाक फॉर्मेशन करपाक स्टार्ट केल्ली आसा आनी बूथ कमिटीज आमी वर्किंग करतले एक्टिवेटेड. तुम्ही म्हणल्या फुटेराक जे तुमच्या पक्ष सोडून गेला तांकां परत घेवचे ना आनी तुमी इलेक्शन आतां लागीं म्हणटा तुमी इंडिविज्युअल वयतले म्हणून सांगता. तितले कॅन्डिडेट आसतात काय तुमी युती करपाक कोणा कडेन सोदतात मागीर? ऑलरेडी आमची आनी गोवा फॉरवर्डाची ती ऑलरेडी आसा आनी आमी जो स्टँड घेतलेलो आसा तो स्टँड लोकांचो. लोकांनी सांगला आमकां तुमी डिफेक्टरांक तिकेट दिवपाक जायना म्हणून आनी तेंचे आमी आयकून 2022 आमी एकूय डिफेक्टरांक तिकेट दिवन आनी लोकांनी तांकां हरयले बी. जेंका BJPन तिकेट दिल्ली डिफेक्टरांक दांतले 7 डिफेक्टरांक हरयल्ले. आतां 8 गेल्ले आसा. 8 जाणांक परतून असे समजा तुमचे जर मनीस परत फुटले जाल्यार मग कितें करता? आतां ते जावचे नात. लोक अमित पाटकर प्रेसिडेंट असताना लास्ट इश्यू तेंच्यांनी घेतलेलो स्मार्ट मिटराचो. स्मार्ट मिटराचेर पयर CMन स्टेटमेंट दिलो ते होल्डार केला म्हणून. तेजे मागीर तुमचे कडेन एक असो ऑफिशियल स्टेटमेंट तेजेर कांय येवना. आतां काल रिलीज केल्लो. ना पूण लास्ट तांणी घेतलेलो बी म्हणून तशें कांय पार्टीज आमची कंटिन्यू आसली. जो अमित पाटकरान इश्यू घेतले ते इश्यू हांवें कंटिन्यू करप आसता. अमित पाटकर हो काँग्रेसचोच प्रेसिडेंट आशिल्लो. इलेक्शन आता लागीं पावलें, कॅन्डिडेट्स रेडी आसात. पणजेन तुमचे कांय जागो दिसना, तालेगांवान ती तुमकां जागो येतल्या 2 म्हयन्या भितर सगळे जे प्रश्नाची उतरां मेळटली. तुमकां काँग्रेसाचो प्लॅन कितलो आहा प्रेसिडेंट घालपाचो कसो? तुमकां येत्या दिसान सगळी प्रश्नाची उतरां आमच्या एक्शनान मेळटली. आनी भाशण करून सांगना थ्रू हे भाशण न्हू आतां टायम कमी आहा. तुमी म्हणटा दिसता सगळे टायम वयता. 6 म्हयने आसा. हांवें त्या खातीर सांगलां ह्या गव्हर्मेंटाची एक्सपायरी पिरियड लागीं पावल्ली आसा. म्हणजे प्रत्येक एक्सपायरी आसता न्ही. ह्या सरकारची एक्सपायरी पिरियड 6 म्हयने उरल्या. पण 6 म्हयन्यानंतर BJPचो प्रयत्न म्हणटात 30 सिटां आमी हाडटाले. तुमी आतां काय सांगता? बहुमतान सरकार घडतलें म्हणटात. तुमकां सांगलां आमी 5 ते 6 सीट क्रॉस करून पळोवपाची ह्या फावटी गोंयच्या लोकांनी निर्णय घेतलेलो आसा. गोंयच्या लोकांनी 15 वर्सांचे अत्याचार पळयल्लो आसा आनी असली स्कॅमां सगळी खुबशी आनी भायर सरपाची आसा. एक एकाचेर आमी रिजनल पक्षा कडेन युतीचे तुमचे उलोवप चालू आसा आनी हांव रिजनल हेच्या खातीर म्हणटा मोगो पक्षूय सद्या रिजनल पक्ष आसा. सो अशे कितलेशे रिजनल पक्ष आसा जे पक्ष BJP बरोबर गेल्या शॉर्ट टर्माक तांकां तितले आमी बेनिफीट जाता म्हणून. प्रत्येक राज्यांनी BJPन आपले बरोबर पक्षां व्हेल्यात आनी तांकां काबार केल्ले आसा. पंजाबाचो अकाली दलाक कसो काबार केलो तो पळयलो तुमी. बिहाराक नितीशाची जनता दलाक कसो काबार केलो तो पळयलो आसा. ओडिसाक बिजू जनता दलाक कसो काबार केला BJPन आनी आपले सत्तेर हाडला ते पळयल्ले आसा तुमी. महाराष्ट्रात शिवसेना NCP कशी काबार केल्या BJPन ते तुमी पळयल्ले आसात. प्रत्येक उत्तर प्रदेशात BSP बहुजन समाज पार्टी कशी आशिल्ली ती पळयल्ली आसा. तेजी परिस्थिती कितें केल्ली आसा BJPन. आज मोगो पक्षाची आज ही हे परिस्थिती BJPन केल्या तरी सुद्धा MGP त्यांचे बरोबर वयतात. माझ्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे मुख्यमंत्र्यान दिगंबरा क्रांतीक मुखार काढून सुदीन ढवळीकराक टार्गेट केल्लो आसा. ते मिटर आतां अडानी कडल्यान येयल्यात, कोणा कडल्यान येयल्यात, तेजे पयशे कोण खातात आनी कितें हें राजकारण कळना. मुख्यमंत्री एका मंत्र्याक दुसऱ्या मंत्र्याचेर फायट घालता
हें पळोवन म्हाका जेन्ना दिगंबर कामतीक कापास्ताद कशी जातली दिगंबर कामतीक हांव पर्सनली वळखता एक मंत्री जावन दुसऱ्या मंत्र्याचेर हल्लो करपाक दिगंबर कामतीक मुख्यमंत्र्यान सांगले शिवाय हें धाडस केन्नाच येवचें ना. म्हणजे फुडल्या मोगो इलेक्शनाक पक्षाक तुम्ही एमजीची approach गरज ना जातले? कितें? मोगो पक्षाक तुम्ही अप्रोच जातले मुख पक्ष सद्याक बीजेपीचो अलायन्स आसा न्ही. पूण प्री अलायन्स ना न्ही तो पोस्ट अलायन्स पण निर्णय तेणी घेवपाचो आसता तेणी ते कितले सफर आनी कितले ह्युमिलेट जातले आनी हे बाब सुदीन बाब ढवळीकर आनी दिपक बाब ढवळीकर हेंनी ठरोवपाक जाय आनी कितले ह्युमिलेशन तुमच्या मोगो पक्षाक हेणी गेली 20-25 वर्सां कशी काबार करून आपली पार्टी मुखार हाडीत आसा आनी ती सगळो अटॅक सगळो जे तेंका ह्युमिलेट करता तें कित्याक सोंसता तें म्हाका खबर ना. तुम्ही तयार आसा युती करपाक सद्याक तेंचे बरोबर तेंची युती आसता तेजेर हांव कसो उलयता. ओके थँक्यू. थँक्यू.